यूपी विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर राज्यांतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ह्या फावटी मतदारांक साफसफाई करपाक सुरवात केल्या। हालींच राज्याचे प्रमुख वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती हांच्या अध्यक्षते खाला राज्यांतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांची बसका जाल्ली। तातूंतल्यान पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्यांची 26,500 नांवां मतदार वळेरेंत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां। हांचे कडेन पोर्तुगेज पासपोर्ट आसा, म्हण भारतीय नागरीक म्हण तांचो आस्पाव जायना। पुलीस खात्या कडल्यान राज्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडेन जी म्हायती आसा ताच्या आदारार जी नांवां वेंचणूक वळेरेंतल्यान घालपाची थारावणी केल्या। ह्या प्रक्रियेक रोखडीच सुरवात जावपाची आसा। 26,500 मतदारां मदीं चडशे मतदार दक्षिण गोंयचे आसात। हातूंत उत्तर गोंयचे कमी लोक आसात। साश्टी मुरगांव केपें तालुक्यांत हे मतदार चड आसात, जाल्यार उत्तर गोंयांत तिसवाडी बार्देश ह्या तालुक्यांतले चडशे मतदार पळोवंक मेळटा। वेंचणूक आयोगान दिल्लींतल्यान दिल्ल्या नव्या आदेशा प्रमाण ही चवकशी करपाक सुरवात केल्या। दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्या ह्या देशांत मतदान अधिकार ना हें आतां स्पश्ट जालां। ह्या थारावणेक लागून आतां कांय मंत्र्यांकूय हाची भिरांत पडल्या। आमदार ग्लेन टिकलो, कायतान सिल्वा तशेंच चर्चिल आलेमांव ह्या आमदारांकूय ह्या निर्णयाक लागून अडचणीत आडकुपाची शक्यताय दिसून येता। राज्यांत 11 लाख मतदार आसात, पूण गाळणेच्या प्रक्रिये उपरांत हो आंकडो 11.25 लाखांनी काय कमी जातलो। वेंचणुको 2017 जानेर म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत जातले अशें गृहीत धरून ह्या प्रक्रियेक सुरवात जाल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।